सेम दोन कमेंट दोनच कमेंट सेम इतली मुवी पळोवपाक गेलो तूं कितें काश्मीर फायल ह्या पिक्चराक काही लोकांनी गोंयान विरोध दाखयलो म्हणून हांव मुद्दामून हे पिक्चर पळोवपा खातीर आयल्लो. म्हाका दिसता तें पिक्चर पळयल्या उपरांत म्हाका दिसलें 1990तलो इतिहास हो समेस्त ह्या देशाक कळपाची गरज आसा, आयच्या तरणाट्या युथाक कळपाची गरज आसा. 1990तल्या काँग्रेसीच्या सरकारान फक्त काश्मीरी पंडिताचेर न्ही तर काश्मीरान रावपी लोकांचेर कशा पद्दतीन अत्याचार केल्या, कशा पद्दतीन थंयसर खून जाल्ले हे लोकांक कळपाची गरज आसा. आनी काश्मीर फायल ह्या मुवीत ते म्हाका दिसता योग्य रित्या दाखयलां आणि त्या खातीर तेजो निशेधूय व्यक्त करता. आनी ही फिल्म जी आसा ही गोंयांत फक्त टॅक्स फ्री केली वयतली बाकीचे सगळे पळोवन तांकां म्हणून आयच्या तरणाट्यांनी हो इतिहास देशाच्या समोर, लोकांच्या समोर, जगाच्या समोर येवपाक जाय आशिल्लो. त्या मुवीच्या निमित्तान तो आयला. त्या खातीर लोकांनी आनी तरणाट्यांनी प्रत्येक पळोवप हे गरजेचें आसा. काश्मीर फायल ये मूवी आमचे खबरूच जावना हिंदीन 1990 की एक्चुअल स्टोरी कश्मीरी की है, नॉट किस तरह से अत्याचार कश्मीर में 1990 में हुआ है मुझे लगता है. और तब की कांग्रेस के सरकार ने इस कांग्रेस की सरकार ने किस तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार किया है इस मूवी में दिखाया है. और 1990 की स्टोरी लोगों को पता लगना चाहिए. 1990 में जो लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है वहाँ के वो लोगों को पता लगना जरूरी है. इसीलिए मुझे लगता है कि ये फिल्म तुम्ही स्वतः जम्मू काश्मीरमध्ये गेला होता सांगितलं सर मासे वाटेदार गाडी घरी ते सांग ना मातशें अध्यक्षाची जाऊन बरं सेम तूच ये म्हण आमकां खबर आहा. सो 16 तारीख सांगा रे. कांग्रेस was not that efficient government also. हेगडे बायटी दिली अरे वो थोड़ा ज्यादा टफ नहीं था